गोंय उदरगतीचे दिकेन पावलां मारता अशें धोल सरकार बडयत आसता, पूण म्हापशेची उदरगत उदारीचेर जाल्या अशें दिसता। म्हापशेच्या बस स्टँडाचो वाठार पळयत जाल्यार ताचो अनुभव येता। कोयर, चिखोल, डबकी, बुरश्यो बेकायदेशीर खोपी कोणाच्या आशिर्वादान हें चल्लां। पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट। म्हापशेचो इंटरिम बस स्टँड आसा तो आतां सध्या इंटरस्टेट बशी खातीर यूज करता। हे इंटरस्टेट बस स्टँडाची फाटली जी सायड आसा ते फाटल्या सायडीर पुराय घाणीचें साम्राज्य जाल्लेलें आसा। हांगासर ऑथॉरिटीजान म्हणटा तो इश्यू म्हणटा तो ब्लॅटंटली इग्नोर केला। तुमी पळोवंक शकता आमच्या फाटल्यान इतकी घाण जाला, इतकी गार्बेज जाल्यात आनी हांगासर पावसाच्या उदकांनी गार्बेज कुसोन हांगासर खंयची एक भयंकर दुयेंसां जावपाची शक्यता आसा। त्या भायर तुमकां पळोवं येता ह्या इंटरिम बस स्टँडाचेर सामकी एडजस्टंट टू द कंपाऊंड वॉल हांगासर मायग्रंट्सांनी एनक्रोचमेंट्स केल्या, धाकट्यो खोपी बांदल्यात। हांगासरले सोशल एक्टिविस्ट आनी लोकल्स म्हणटा ह्या मायग्रंट्सांक लागून हांगासर दुयेंसांचो एक एक्सप्लोड जावन मागीर त्यो दुयेंस सगळ्याक शारान हे जावंक शकतात। ताका लागून म्युनिसिपॅलिटीन नातर पुलिसांनी हेंचेर हे करची। आनी थोड्यांक अशें पासून दिसता दीस मायग्रंट्स आर बिहायंड मॅनी एंटी सोशल एलिमेंट्स हॅपनिंग रायट नाव इन म्हापसा। तर हांगासर म्हणटा ती सरकारान तरी मातशी एक हेजी इश्यूची जतनाय घेवन हांकां खंय तरी रिहॅबिलिट करचें आनी घाण आसा पळय ती क्लियर करून हांगा गार्बेज फॅसिलिटी जे कोण टुरिस्ट येता ह्या इंटरिम बस स्टँडार तांकां ती गार्बेज फॅसिलिटी अवेल करून दिवची, जेणे करून हांगासर जो कोयर मारता पळय तो हांगा बस स्टँडाच्या फाटल्यान अक्युमुलेट जावचो ना। दिसान दीस वाडणारे समस्या हे म्हापशेकारांक आयज गेली 25 वर्सां आमी पळयता डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट। हांगा आमी पळयता जे आयज मायग्रंट येतात, आतां आमी हांगा कपडे सुकत घालता गेटीचेर कदंबा बस स्टँड नवो बांदलेलो आसा म्हापशेकारांचो, आनी हांगा येतात आ बैल मुजे मार म्हणजे गोंयांत तुमी यात आनी गोंयकार म्हणटा आमकां तुमी त्रासान घाला। ताका लागून आमची गोंयची सेक्युरिटी हांगा आसा। हांगा मायग्रंट जे आयज रावतात हांगा तुमी झोपडपट्टी पळयता आसतले, हांगा त्यो झोपडपट्टी इतल्यो आसा आनी हांगा कदंबा बस स्टँडाच्या भायरूच कचरो इतलो उडयलेलो आसा, कपडे सुकत घातलेले आसा। आनी आमी म्हणटात हांगा म्हापशा शहरांत चोरी जाता। कालूच आमच्या डांगी कॉलनीन कोण तरी येयले आमच्या वाळपयसून आनी कोणी चोरी केली। ते देवाच्या कृपेन बोडगेश्वराच्या कृपेन तांकां धरले मेवळे। आतां आमी आयज म्हापशा शहरान आसा, हांगा एक कोण रावतात, हांगा तांकां दार ना, घर ना, आमी एक मनीस ते खंयचे घाणीन रावतात ते आमी एक मनीस हे ना ते आमकां भितरसून काळजांतसून एक दुख्ख दिसता। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार।